Souza Bayare, Dishwil Di Souza Bayare, Natalia Di Souza Perwai, Rafael Di Souza Bayare, Cecilia Di Souza Dayananda Bettu, Irene Krastani, Roshan Shukera Ferrare, Celeste Krasta Fatima, Evelyn Di Souza Mother Teresa, Veronica Di Souza Santanton, Nancy Di Souza Santanton, Alex Di Souza Fatima, Princita Montero Santanton, Sylvester Di Souza Senarabettu, Gertrude Di Souza Senarabettu, Samson Di Souza Senarabettu, Gerald Di Souza Kutam Haladaka, Nash Di Souza Kandele, Fleming Di Souza Kandele, Elias Montero Fatima, Avita Roshan Di Souza Fatima, Serene Louis Santanton, Merita Prem Bengaluru, Sunil Di Souza Santanton, San Loris Primary School, Lina Di Costa Talpade, Thomas Di Souza Nikutam Chipare, George Di Souza Kanyana, Luisa Ni Jyoti Varkade, Jesuita Ni Jason Varkade, Nikita Ni Nathan Panire, Ivan Di Souza Kutam Tokoto, Walter Montero Kutam Santanton Vado, Joseph Alvin Di Souza Mother Teresa, Sister Resma Di Souza Mother Teresa, Santosh Harit Di Souza Yermadi, Jerome Montero Aldadka, Francis Di Souza Kanyana, Sachin Albert Di Souza Kanyana, Vidya Maria Montero Nirpoli, Sebastian Montero Fatima Vado, Robert Di Souza Dayananda Praveen Di Souza Dayananda Kashmir Di Souza Kanyana, Mandiru Kanyana, Sweta Di Souza Mandiru Kanyana, Pritam Rinita Di Souza Manela, Jacinta Di Souza Fatima Vado, Jason Montero Fatima, Marcel Luis Gutam Nallingi, Florin Di Souza Fatima, Mary Vegas Kanyana, Pascal Montero Nikutam Santanton Vado, Leo Di Souza Kanyana, Ristan James Di Souza Kanyana, Antaraguttu, Kashmir Pero Bayare, Nancy Montero Kutam Fatima, Daniel Di Souza Kutam Mother Teresa, Sundara Gundamajal, Marcel Di Souza Fatima, Flavie Di Souza Kursavado, John Di Souza Kursavado, Jacinta Di Souza Kutam Miapadao, Elias Di Souza Vijayaka Kursavado, Jerome Montero Bakrimule Kursavado, Rudolf Montero Nikutam Kursavado, Thomas Pero Bayare, Rohan Rostan Di Souza Pujire, Listam Prajwal Di Souza Pujire, Pia Di Souza Bayare, Resma Pero Bayare, Sunil Pero Bayare, Raistan Rajesh Charmila Varkade, Vincent Machado Kursavado, Telis Di Souza Palige, Albert Pero Bayare, John Di Souza Bayare, Henry Di Souza Bayare, Christian Pero Bayare, Henry Montero Sarthakodi, Agustin Di Souza Santanton, Amit Jyoti Charlie Di Souza, Pauline Di Souza Kursavado, Rajesh Di Souza Kursavado, Victor Savita Di Souza Fatima, Rohan Di Souza Mother Teresa, Gregory Montero Palige, Sweden VL Fatima, Praveen Kuttina Mother Teresa, Roshani Santosh Di Souza Mother Teresa, Maurice Di Souza Mother Teresa, Matthias Di Souza Mother Teresa, Jason Di Souza Varkari, Luis Di Souza Kursavado, Michelle Riolina, Margaret Di Souza Kursavado, Lavina Montero Kananduru, Teres Di Souza Fatima, Sylvester Di Souza Uppinangadi, Errol Di Souza Nityadar, Avinas Josna Ranipura, Matthias Montero Palige, Hilda Di Souza Fatima, Anvita Princita Di Souza Fatima, Valerian Montero Santanton, Premla Di Souza Kursavado, Ritesh Di Souza Kursavado, Priyanka Sandeep Di Souza Kursavado, Alphonse Ligori Di Souza Fatima, Jeevan Montero Fatima, Jeetan Montero Fatima, Lloyd Di Souza Kallapu, Danica Denisa Di Souza, Raidan Densil Di Souza Kandele, Lawrence Di Souza Kumble, Prasanna Di Souza Miapadao, Shantin Di Souza Putturu, Jeevan Prakash Di Souza Fatima, Felix Montero Palige, Anusha Di Souza Valencia, Lily Di Souza Varkade, Roydan Ristan Varkade, Sonia Roshan Di Souza Vitla, Joseph Di Souza Santanton, Dennis Kuttina Kutam Manela, Sujirani Savita Di Souza Kanyana, Leo Di Souza Mother Teresa, Sister Pritika Pinto,
Princess Pivan Pinto, Mother Teresa, Lily Montero, Fatima, Thomas D'Souza Kutam Santanton, Vinaya D'Souza Velangani, Roshan D'Souza Velangani, Leo D'Souza Palige, Jeevan Pritam Kutina, Veena D'Souza Mother Teresa, Avinas Irene Bajipe, Ansita D'Souza Mother Teresa, John Montero Kursavado, John Montero and Kutam Santantonado, Lazarus and Celestine Banari, Veena Silvita D'Souza Banari, Mary Apollo Fujir, Nishit D'Souza Santanton, Prival D'Souza Modipo, Jerome Louis Kutina Varkadi, Danish D'Souza Santanton, Nitesh D'Souza Santanton, Leo D'Souza Kabaka, Rajesh Montero Fatima, Wilson D'Souza Panjaje Kanyana, Ravi Montero Kutam Kursavado, Joel Montero Kutam Kursavado, St. Lawrence Vijayaka High School, Sunil Montero Kutam Kursavado, Lloydan D'Souza Seigoli Panire, Senal D'Souza Varkade, Francis Anita Princess Kutina Palige, Placid D'Souza Kadangodi, Martin D'Souza Panjaje, D'Souza Electrician. Salore supoi sabek ek dek जाऊ पावलो सालोरे साक आमचो पात्रो जावन देवान आमकां फाव केल्ल्याक तशेंच ताच्या मजतीन आमकां मेलिल्ल्या सर उपकाराक आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या पिरगज कुटुंबाचेर परगांवत आसल्यांचेर पिरगेचेर सेवा दिवच्या विगाराचेर ब्रदराचेर आनी धार्मीक भयण्यांचेर युवासनाचेर आनी भुरग्यांचेर वाड्याचेर कुरपेचे बेसांव वतून दी म्हूण मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेल्या मागया.
बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्तीची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मोगाच्या भुरग्यानो आनी भावा भयणीनो सान लोरेसाच्या पांयां तळार सर्व आमी फिरगसगणां आनी भक्तिका एक कुटाम जावन हांगासर सांगता जमल्या. ह्या फिरगजीच्या पात्रोणाक मान करूंक तशेंच सान लोरेसा मुखांतर आमकां जाल्लें सर बरेंपण आमी सांगता घाललें देवाक अर्गां दिवंक आनी ताची मजत आमच्या जिवितांत मागोवंक आमी हांगासर आसा. सान लोरेसाचें जिवीत आमकां हर एकल्याकी मोगाचें आनी एक आदर्श आनी प्रेरण जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार सान लोरेस मोगाक त्यागाक आनी भावार्थाक नांव वाडलो सांत. त्या देखून आयचो हो संदेश आमी त्याच प्रमाणे नियाळ करता. जेजू क्रिस्त थंय तशेंच ताका दिल्ल्या मिसावांत तिरसनेन सॅक्रिफिसान आनी त्यागान भावार्थान भरलेली जिणी तो जियेल्लो आनी आमकां हर एकल्याकी देवाची मज जोडच्यांत तो आमकां आदार दिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो येदा व्हड संख्येन आमी हांगासर जमल्या जाल्यार सान लोरेसा मुखांतर आमकां जायतें बरेंपण जालां. तें सगळें बरेंपण आज आमी उडास करया, देवाक आमी अर्गां दिवया आनी सर आमच्या गरजां खातीर विशेश तरान ह्या फिरगस कुटुंबाच्या गरजां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमचे तेसावा गरजो आमी उडास करया. विगारा बराबर तशेंच सर फिरगस कुटुंबाच्या गरजां खातीर विशेश तरान आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो हे मिसाचें बलिदान आमी फावो ते बरी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवालाचे बोगसणे आनी काकुळट आतां आमी मागया. सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोणान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसत भगवान सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आनी आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. Three
सगळ्या जगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर आमच्या गरजांचो आमी उडास करया. आमच्या गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षेचे कश्ट मरण सोसून मैमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांत तूं वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक तूं आमकां बोल दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इतले मोतीन बरा जो कोण तोडेंस वमता तो तोडेंस लुंता, जो कोण दाराळ वमता तो दाराळ लुंता. हर एकलो आपणे काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिव. रडोन म्हणले बरें न्हय, सुरसुरे करणे न्हय, कित्याक हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. तुमचे थंय सगळी दिनी उदाण मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते सगळे आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतले. पवित्र पुस्तकी बरयलेले आसा, उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटले, ताचे दान दर ससनाक बाळटा. ओमतळ्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळसो करता तो देव दाराळ मापान तुमचो बियाळय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. देवाचे उद्दार. Daya da ko, Musne dita.
ताचे ताणे विश्वास दवरला ताचे काळी ताणे दृढ केला तो कित्याक येना आखरेक ताच्या दुश्मनांक मेळटली ती शिक्षा आपल्या दोळ्यांनी तो देखतलो दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वचप हेणे स्टेफान देवाचे कृपेन आनी सक्तीन बरोवन लोकां मदें व्हड व्हड आश्चर्या आनी कुणा दाखोवंक लागलो अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोग सभेचे थोडे सण मुखार येवन स्टेफना लागीं तारकाक रावले हे सिरेनाच्या अलेक्झांड्रियाच्या सिलेसियाच्या आनी आसियाच्या सुद्दां जुदेव समाजींतले पूण स्टेफनाचे जानवाये आनी पवित्रात्मेच्या प्रेरणान तो उलयतालो त्या उतरा विरोध वाद विवाद सोडोवंक तांचे निमती जालें ना तो तांणी थोड्या मुश्या पुसलावन तांकां अशें म्हणून शिकून दिले तो मैसेचेर आनी देवाचेर निंदा उलयतालो ते आमी आयकलां अशें लोकांक मलगड्यांक आनी शास्त्रांक तांणी चालवयले आनी सक्तांनी सांगाता मेलोवन स्टेफनाक धरलो आनी सानेद्रीन सभे उजीर व्हेलो उपरांत पोटसाक्षी कायकन तांचे कारणे अशें सांगयले हो मनीस केदालाय आमच्या पवित्र देवालाचे आनी नियमशास्त्राचे विरोध उलोवन आसा नासरेचो जेसू हे देवाल मोडटलो आनी मोयसेन आमकां दिल्ल्यो रिती रिवाजो बदलतलो म्हूण हाणें सांगले आमी स्कूत आयकलां तो निती सभेचेर बसून आसलेले समेज स्टेफनाक पळोवंक पडले ताची मुखामोल एक देवदूताच्या मुखामला बरी तांकां दिसले देवाची उतार हे Alleluia, serves coraggio. 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 Puta devaci vargus vadaita sataniki ziem chashikaita Puta somyaci zokon satmanta संसारिक मोयना ससनी जीविता अपना तयार करता Alleluia, serves coraggio. Alleluia, serves coraggio. Alleluia, serves coraggio. Alleluia, serves coraggio. Serves tuमचे सोवे आसो साजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता लोरेसा बरी भावार्थाचे साक्षी जावया म्हणलो संदेश नियाळ करण हे फेस्तोचो संभ्रम आमी चलयता आनी जाय की आयची देवाची उतरां ह्या दिशेन आमकां उजवाड फांकयतात तर मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो ह्या संदेशाच्या बोवारी थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया बोवापुरबायचो संदेश लोरेसा बरी भावार्थाचे साक्षी जावया आतां थोडी संगती आसात भावार्थाचे आमी साक्षी जावचे उरल्या खंयच्याय संगतीचे न्ही फक्त आमच्या विश्वासाचेर मनशाच्या स्वंत सत्तेचेर आमी साक्षी जावचे न्ही बगार भावार्थाचे आमी साक्षी जावंक प्रयत्न करचे आनी कोणा बरी लोरेसा बरी ताका आज आमी मान करता हो तो सांतो जावन आसा
आनी ताचे मुखांतर जायते बरेपण आमकां जाल्यात देखून सान लॉरेसा बरी ताच्या बावडता बरी आमी जेजूक साक्ष जावचे आमच्या पेल्याक आमी साक्ष जावचे आनी तो बावार्थ आमचे जिणेंत आमी जियोवचे आनी हो जावन आसा नियाळ आज आमी करचो मोगाचेनो हो नियाळ हांव करता आसतना एका नीज घडीत असो म्हाका वाचुल्लो उडास आयलो खेळांत आमकां खंडी जावन इंट्रस्ट आसा आसक्त आसा सबार नमुन्याचे खेळ आसात क्रिकेट टेनीस कबड्डी आनी सबार आसात देखून हो एक खेळगडी टेनीस प्लेयर टेनीस खेळगडी हो अमेरिकाचो रॉबर्ट आर्थर ॲशे म्हणून ताच्या जिवितान घडिल्लें घडीत ह्या प्रमाणे आसा ताची सगळें जिवीत एक भोव प्रेरणाचें आसा ताच्या जिवितांत कितलें सूख आसलें तितलेंच कश्ट आसलें देखून ताची जिविताची काणी अशी आसा हो रॉबर्ट आर्थर म्हणलो हो नावार्थीक खेळगडी अमेरिकाचो आनी पयलो काळो खेळगडी तुमकां कळीत आसा काळे आनी धोय म्हणलें ते पंगड आसात अमेरिकांत आसले आफ्रिकांत ते आसले आनी काळ्या खातीच्या लोकांक खेळोंक तितलो अवकाश नासलो त्या वेळार आनी हें घडिल्लें 1960 इस्वेंत आनी त्या वेळार तसली परिस्थिती आसली काळ्या खातीच्या लोकांक खेळोंक अवकाश अमेरिका टिमान नासलें पूण हो पयलो खेळगडी हाका अवकाश मेळ्ळो अमेरिकाच्या टिमांत टेनीस खेळोंक आनी हो एक सांदो जालो अशें इतलो बरो खेळगडी तो जालो 1960 ह्या इस्वेंत 62-63 इस्वेंत विम्बल्डन चॅम्पियन तो जालो विम्बल्डन म्हळ्यार ऑलिंपिक्स आसले बरी खेळांत आमकां कळीत आसा ऑलिंपिक्सान चलचें म्हळ्यार श्रेश्ठ जावन आसा त्या देखून आमी इस्रायलाक वयचे या रोमाक वयचे पापसभा पळोवचे आसले आशा आमकां आसात क्रिस्तांव जावन तशें खेळगड्याक एक आशा आसा ऑलिंपिक्सा पावोवचे या तसले अंताक पावोवचे म्हणून तो पावलो जाल्यार तो एक चॅम्पियन म्हणयत तो श्रेश्ठ म्हणयत तेन्ना वो विम्बल्डन चॅम्पियन जाता विम्बल्डनांत चॅम्पियन जाता आनी अशें आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो असले श्रेश्ठ अंताक तो पावला पयशे आसात अभिमानी आसात नांव आसा हें सगळें आसा तरणाटपणाची प्राय 25 वर्सांची प्राय आनी ह्या वेळार वो चॅम्पियन जाता पूण एक दीस तो खेळटा आसतना तकली गुवोवन पडटा दोळ्या काळोख येवन तकली गोळ जावन तो पडटा त्या कोर्टान तो पडटा आनी ताका आस्पत्रेक व्हरतात आनी तो व्हरता आसतना ताका थंयसर धाकटेर सांगतात ताका ओपन हार्ट सर्जरी जायचे कित्याक ताच्या आर्टरींत त्या ब्लॉक आसात हार्टांत ब्लॉक आसा देखून ओपन हार्ट सर्जरी जायचे नाजाल्यार ताका मुखार खेळोंक जावचें ना म्हणून आनी ह्या आर्थराक ओपन हार्ट सर्जरी करतात आनी तो बरो जाता आनी बरो जावन थोड्या वर्सां उपरांत परत खेळाक फाटी येता म्हणटा आसतना एक दीस तो प्रॅक्टीस करता आसतना परत एक फावटी ताची एका कुशींत बॉल उणें जाल्ले बरें जाता आनी परत तो पडटा आनी ताका परतून आस्पत्रेक व्हरून थंयसर तपासणी करतना एक कराळ सत ताका राखून आसलें तरणाटपणाची प्राय एक ऑपरेशन जाल्लें आनी परत तो खेळाक तयारी करता म्हणटा आसतना आनी एक कराळ घडीत ताच्या जिवितांत घडता आनी ताका HIV पॉझिटिव्ह एड्स पिडेस्ट म्हणलें ताका थंयसर तपासणेंत कळटा आनी सगळ्या संवसाराक शॉक जाता हें कित्याक अशें घडलें की म्हणून HIV पॉझिटिव्ह तो कसो जालो आनी ताच्या ह्या आर्थराच्या जिवितांत समजोवंक शकनातलें एक कराळ घडीत तें उपरांत दाक्तेरांनी तपासणी करतना कळ्ळें केन्ना ताका ओपन हार्ट सर्जरी जाल्ली त्या वेळार ताका रगत दिता आसतना रगत इन्फ्यूज करता आसतना सुकोवन ह्या एका एड्स पिडेस्ताचें रगत ताच्या जिवांत गेल्लें आनी त्या देखून हाची सूख ना तरी त्या वेळार हें रगत आसल्यान आज परत तो एक HIV पेशंट जाल्लो मोगाच्या भाव भयणीनो त्या जिवितांत कितें घडलें या कसली चिन्नां म्हणलें आमी समजून घेवयात आनी ह्या वेळार सगळो संवसारच ताच्या फाटल्यान आसलो सगळ्यांनी ताका सपोर्ट केलो ताका समाधान केलें आनी सबार जाणांनी मॅसेजी धाडल्यो ताका मेळोवंक आयिल्लें बुजावण दिली धैर्य दिलें तुका अशें जावन वच आसलें थोड्यांनी म्हणालें असल्या पिडेक देवान तुका कित्याक विसलो असल्या पिडेक देवान तुका कित्याक विसलो असलें समाधानाचीं उतरां उलोवंक ह्या तांणी प्रयत्न केले आनी त्या वेळार मोगाचेनो
ह्या नावार्दी खेळगड्यान ह्या तरणाट्यान दिल्ली जाप आसा. केन्ना हांव चॅम्पियन जाता आसतना विंबल्डनांत हांव चॅम्पियन जाता आसतना ती ट्रॉफी हांव हातांत घेवन अशी उखलता आसतना कोणी म्हाका विचारूं ना देवान कित्याक म्हाका असल्या संतोशा खातीर विसरलो म्हणून. आनी आज म्हाका देवाक विचारचे सवाल करचे म्हाका अधिकार ना कित्याक तरी देवान म्हाका ह्या पिड्यान घालो म्हणून. भोव आपुरबायाची उतरां ह्या तरणाट्याच्या तोंडांत हांव तोवळ आयिल्ली. हांव संतोशान आसतना अधिकार आसतना म्हाका पयशे आसतना म्हजे अभिमानी आसतना नांव आसतना म्हाका कोणी विचारूं ना की हांवें विचारूं ना देवा कित्याक म्हाका दिलें. पूण आज देवान म्हाका पिडा दिता आसतनाय म्हाका अधिकार ना विचारूंक देवान कित्याक म्हाका ह्या पिडेक विसलो म्हणून. आनी मुख्लिनाचें जिवीत आमकां कळीत आसा. फकत 40 आनी 8 वर्सांचें जिवीत तो जियेल्लो आनी असल्या पिडेंत वळवळटल्या खातीर दान धर्म करच्यांत तांचे पासून वावर करच्यांत ताणें करशिल्ली. मगच्या भाव भयणीनो हें ल्हानशें गडीत नीज गडीत घडयल्लें आर्थर हाच्या जिवितांत घडयलें एक तरणाट्याच्या जिवितांत घडयल्लें आनी ताणें म्हणलीं उतरां आनी जाय की आमकां हर एकल्यांक प्रेरणेची आसात. कित्याक आज हांव सांगता की म्हळ्यार आमचो भावार्थ म्हळ्यार कितें गी म्हणून. भावार्थ म्हळ्यार फकत आमी वाचल्यांत मेळटा गी नियाळ केल्ल्यांत मेळटा गी काणयो ह्या हेरांचें जिवीत पळयल्ल्यान आमचो भावार्थ घट जाता गी. हे आमचो भावार्थ खंयसर आसा. आमचो भावार्थ खंयसर आसा गी म्हळ्यार केन्ना आमकां भावार्थाची परिक्षा करूंक मेळटा. भावार्थांतय आमकां परिक्षा करचे अवकाश मेळटात तेन्ना आमकां कळटा आमचो भावार्थ खंयसर आसा गी म्हणून. तेन्ना आमकां समजता आमचो भावार्थ कितलो घट आसा गी म्हणून. तेन्ना मात्र आमी भावार्थाची साक्षी जावंक शकता. शिवाय नाजाल्यार असले गणिता मुखांतर आमी आमचो भावार्थ गूण करूंक शकता. शिवाय नाजाल्यार भावार्थाची आमकां परिक्षा नाजाल्यार भावार्थांत आमी घट जावंक जायना. त्या देखून हो एक संदेश आज आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. भावार्थाची परिक्षा आमच्या जिवितांत केन्ना जाता. आमचे लागीं संतोश आसल्या वेळार हांव चिंतिना आमकां भावार्थाची परिक्षा जाता म्हणून. आमकां केदाळाय सूख मेळ्ळा जाल्यार आमकां मागले हर एक देव दीस जाल्यार हे आमी चिंतले बरी मॅजीक जाय जाल्यार जिवितांत खंडी जावन आमी चिंतिना भावार्थ कित्याक म्हणून. केन्ना आमकां कश्ट येतना खंडी जावन तो वळू आमकां आमच्या भावार्थाची परिक्षा खंडी जावन जाता आनी तो वळू आमचो भावार्थ घट जाता. आनी त्या वेळार आमी भावार्थाक साक्ष दिवंक पावता. आनी त्या वेळार आमकां ह्या तरणाट्या बरी तसली उतरां आमच्या तोंडांत जावन येती जाल्यार खंडीत जावन आमी जेजूक साक्ष दितल्या आमच्या पेल्याक आमी साक्ष दितल्या आनी आमचो भावार्थ खंडीत जावन जियोवंक आमी शकतल्या. त्या देखून सान लॉरेसा बरी आमी भावार्थाचे साक्षी जावया. सान लॉरेस खंयच्या रितीन भावार्थाक साक्ष जालो ताच्या जिवितांतली 2 गणितां ह्या 2 संगत्यो आज आमी नियाळ करया. सान लॉरेसाचें जिवीत आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. हो मार्तीर मोगाक भावार्थाक आनी दान धर्माक नांव वाडलेलो एक दियाकोन तो जावन आशिल्लो. बाबसाहेब सिक्स्टस दुसरोच्या हाताखाल तो वावर करनाशिल्लो आनी त्या वेळार रोमाच्या पवित्र सभेची आस्त बदकाची ताका जबाबदारी आसली. आस्त बदीक जागो थोडे भांगर हे दिरवी ह्या सगळ्याची तो जबाबदारी घेवन आशिल्लो आनी ह्या जबाबदारींत दुर्बळ्यांक तो कुंभ करनाशिल्लो. दुर्बळ्यां खातीर तो वावुरतलो आनी दुर्बळ्यांचो चड मोग ताका आशिल्लो. आनी त्या वेळार वलेरियन म्हळ्यार चक्रवर्तीचें फर्मान येता. ह्या आस्तीचेर पवित्र सभेचेर ताका मोसोर जाता. ह्या दुडवाचेर ह्या दिरव्याचेर ताका आशा उपजता. आपलेशीपण येता स्वार्थपण येता आनी हे सगळे पाटी दिसय म्हणलो फर्मान तो धाडटा. त्या देखून तुमी क्रिस्तांवां ही आस्त बदकाचेर तुमी तुमची गरज घेतल्यांत स्वार्थान तुमी तुमची गरज घेतल्यांत ह्या आस्त बदकाचें मोल तुमकां कळीत ना. त्या देखून हें तुमकां मोल समजचें हें तुमी फाटीं दिचें म्हणलें ह्या रितीचें फर्मान तो धाडटा. आनी ह्या वेळार हो लॉरेस 3 दीस तो अवकाश विचारता. हांव सगळें फाटीं दितलो पवित्र सभेची आस्त कितें म्हूण हांव तुमकां समजयतलो म्हणून 3 दिसांचो अवकाश तो विचारता. आनी ह्या 3 दिसांनी ह्या रोमाच्या पवित्र सभेन तो भोंवता. आनी कोण निर्गतीक आसात कोण गत आदारनातले आसात दुर्बळे आसात विधवी आसात आनी कोणाक आदार ना तसल्या सगळ्यांक सांगाता घालता आनी दिरवी तांचे खातीर तो दिता. आनी ह्या चक्रवर्तीक तो म्हणटा पळया ही जावन आसा आस्त पवित्र सभेची. ही जावन आसा आस्त पवित्र सभेची. हांगासर आसा दुर्बळी हांगासर आसा गत आदारनातली
हांगासर आसात भावार्थाची गरज आसली, मोगाची गरज आसली, सेवेची गरज आसली, देवाची गरज आसली, काकुळट गरज आसली आनी ही जावन आसा आस्त पोवी सभेची आनी ही जावन आसा आस्त हांवें तुका दिवची आनी खाणगे ही आस्त म्हणून. ह्या वेळार कितें घडलें आमकां कळीत आसा. म्हज्या भाऊ भयणीनो, हें पयलें घडीत ह्या भाग्यवंताच्या तोंडांत जावन आयिल्लीं उतरां. जर तर असल्या संदर्भार ताच्या तोंडांत जावन ही उतरां आयलीं जाल्यार ताचो भावार्थ कितलो घट आसलो म्हूण आमकां कळीत जायचें. आनी ह्या वेळार तो भावार्थाचो साक्ष जालो. ताच्या भावार्थाची परिक्षा जाली आनी ह्या परिक्षेंत तो जैत जोडटा आनी जेजूक तो साक्ष दिता आनी पोवी सभेची आस्त कितें म्हूण तो समजयता आनी आपूण कित्या खातीर आसा म्हणलें चक्रवर्तीक तो सांगून दिता. आनी ह्या वेळार भावार्थाची परिक्षा सालोरेसाच्या जिवितांत जाता आनी अशें तो साक्ष दिता. उपरांत आमकां कळीत आसा तो मारतीर मरता. ताका कशें मारतीर मेलो, ताका उज्यांत वाजलो म्हूण आमी म्हणटा आनी पोळे बसचें आमकां कळीत आसा. आनी मनशाक एका उज्यांत बसचें आमकां चिंतूंक सयत साथ दिना आनी आमकां संप्रदाय सांगता एक कूस बसता आसतना ताणें म्हळें खंय एक परतिया आनी एक कूस बाजूक आसा, म्हजी कूस परतिया म्हणून. म्हज्या भाव भयणीनो, ही भावार्थाची परिक्षा तेन्ना जाली. असल्या कठीण घडये, असल्या कश्टा मदें आपलोसो जीव दिवंक आसा, मारतीर मरोंक आसा, कश्टोंक आसा. ह्या वेळार त्या उज्याच्या आकट्यान सयत सान लोरेस आपलो भावार्थ घट्ट दवरता जाल्यार ही जावन आसली साक्ष ताणें पोवी सभेक दिल्ली, आमा सोमेस्तांक दिल्ली. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, भावार्थाची साक्षी जावचें म्हळ्यार वाचून न्हय, नियाळ कर न्हय, ध्यान कर न्हय, ती एक वांटो मात्र. भावार्थाक आमी साक्ष दिवचें म्हळ्यार केन्ना भावार्थाची परिक्षा करूंक आमकां मेळटा. केन्ना भावार्थाची परिक्षा करची जाल्यार संदर्भ आमच्या जिवितांत येतात. तेन्ना असले उद्गार आमच्या जिवितांत तोंडांत जावन येतात जाल्यार तेन्ना आमी जेजूक आमच्या पेल्याक भावार्थाची साक्षी जाता. हांव आस्पत्रेंत वावर करनासा. फाटल्या 5 वर्सां जावन हांव आस्पत्रेंत आसा. दाखल जावन न्ही, बगार थंयसर सेवा दिवन आसा. आनी फाटल्या 5 वर्सांनी हांवें हजार आनी हजार पिडेस्तांक पळयल्या. आनी म्हज्या जिवितांत खंयच्या रितीच्यो पिडा आसात म्हणलें म्हाका आतां समजलां. आनी विशेश जावन थंयसर कश्टांची ती परिस्थिती म्हज्या दोळ्यांनी हांवें पळयल्या. कॅन्सर पिडेस्त, डायलिसीस, किडनी प्रॉब्लेम आसले पिडेस्त, तांणी वळवळची रीत हांवें पळयल्या. आनी तांच्या पिडेस्ताच्या घरचीं जावं आमचे कडेन येवन मागणें विचारचें या मागोवंक सांगचें, तांचो भावार्थ हांवें सगळें पळयलां. न्हय फकत आमचो लोक, क्रिस्तांव लोक. बगार हांवें पळयल्ले सबार दाखले आसात क्रिस्तांव न्हय आसले आमचे भाव भयणी. हर एका दिसा मिसाक येवचें हांवें पळयलां. सुकोण तरी पळयनासतना कुमगार सयत आनी खाण गेला. कित्या खातीर आपणाचो भाव, आपणाची भयण, बायल या बापय आवय बरी जायचें म्हणल्या उद्देशान असले आक्रिस्तांव भाव आनी भयणी सदां मिसाक येवचे, नोवेनाक येवचे आनी दोळे सुकोवन कुमगार सयत काणून घेवचे. कित्याक म्हळ्यार असलो जावन आसा तांचो भावार्थ. आनी असल्या भावार्थाक लागून खंडीत जावनी तांचे पिडेस्त बरें जाल्यात, बरेंपण जोडलां, सबारांनी येवन तें उसारलां, साक्ष दिल्या. कित्याक कठीण घडिता, कठीण ते त्या वेळार तांच्या भावार्थाची परिक्षा जाल्ल्या वेळार भावार्थाक साक्ष दिवचे तसली घडिता म्हज्या जिवितांत हांवें पळयल्या. पिडेस्ताच्या तोंडांत जावन आयिल्ली ती उतरां, फादर म्हजे खातीर मागा. देवान म्हाका एक कश्ट दिल्यात म्हूण हांव समजना. देव म्हाका हांगासर परिक्षा करते आसा जावंक पुरो, म्हज्या जिविताची परिक्षा करते आसा जावंक पुरो. कारण खंडी जावनी देव म्हाका सांबाळटलो असले उद्गार पिडेस्ताच्या तोंडांत जावन आयिल्ले म्हाका कळीत आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमच्या जिविताचे नियाळ केल्यार हेंच आसा. कितलीशी परिक्षा करचे तसले घडीत आमच्या जिवितांत येनात गी. आमच्या कुटुंबांत आमच्या मालगडेचो भावार्थ पळया. आतांच्या भुरग्यांक आमकां हें तितलें समजना, पूण आमचे मालगडी मनशां आसात, प्रायवंत आसात, तांचो भावार्थ आमी पळयल्यार निजायकी तांच्या भावार्था वरवीं मात्र आमी वाचून उरल्या. तांच्या मागण्या वरवीं मात्र आमी आज बरेंपण जोडून आसात. तांणी काडल्या कश्टा वरवीं मात्र आज आमी सुखाच्या वाटेर आसात. तांच्या त्या बलिदाना वरवीं, त्यागा वरवीं आज आमी जियोन आसा म्हणलें आमकां खंडीत जावन समजता. आनी तांणी भावार्थाक साक्ष दिल्ली आनी आज आमी तसली घडिता येता आसतना आमचो भावार्थ सांडिनासतना भावार्थाक साक्ष दिवंक आमी प्रयत्न करया. कोणी एकलो पाद्र्या म्हज्या लागीं म्हणटालो,
प्रायवंत पाद्र्या भशेंच खुशाल आयकतो म्हणटालो आमच्या मनशा जिवितांत दोन संगती अति गरजेच्यो जायके एक बरो आनी घट्ट भावार्थ ना जाल्यार बरें आनी घट्ट बँक बॅलन्स म्हणून बँकांत पयशे जायचे की एक पयशे ना जाल्यार भावार्थाक धरण म्हणी आमी जिवयेत या भावार्थ ना जाल्यार पयशे म्हणी करसून आमी जिवयेत म्हणून ह्या जागाचे उतरांत अर्थ आसा अर्थ कितें म्हळ्यार आमकां देवान संवसारी जिवीत दिल्लें आसा हर एक देवान आमकां दिल्लें आसा पूण ह्या संवसारी जिणे फाटल्यानच आमी धांवोंक जायना मगर आमची आनी एक कूस आसा ती जावन आसा भावार्थाची कूस भावार्थाची जिणी आमी जियोंक आसा तें आमी उडास विसरोंक नजो म्हणलें ह्या मालगड्या ह्या जागाच्या उतरांत आमकां खंडीत जावन समजता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी सान लॉरेन्साक मान करूंक हांगासर आसा सान लॉरेन्सा बरी भावार्थाक साक्ष आमी जावया म्हणून आमी आसा आज येदा व्हडल्या संख्येन आमी जमल्या जाल्यार आमी जावन आसा भावार्थाचे साक्षी त्या देखून देवाक आमी आज अर्घां दिवया सान लॉरेन्सा मुखांतर आमकां जालें तें बरेंपण आमच्या कश्टा वेळार आमच्या समस्या वेळार आमकां आदार दिवन आमच्या खातीर उमो केल्लो व्हडतो सांत जावन आसा आमचो भावार्थ घट्ट सांबाळूंक ताणें आदार दिल्लो आसा प्रेरण दिल्लें आसा त्या देखून देवाक आमी अर्घां दिवया आनी आमच्या मुखल्या जिवितांती केन्नाच आमी भावार्थान धंडळनासे शाश्वत इतलो भावार्थ आसल्यार पुरो म्हळां जेजून शाश्वत इतलो भावार्थ आसून कुवाळ्या तेदो व्हडलो दुबाव आसल्यार कांय प्रयोजन ना त्या देखून कुवाळ्या तेदो व्हडलो भावार्थ आसून शाश्वत इतलो दुबाव आसल्यार कांय प्रयोजन ना त्या देखून भावार्थ तो भावार्थच भावार्थाक खंयचेंच सबस्टिट्यूशन ना भावार्थ म्हळ्यार ताका दुसरो शब्दूच ना भावार्थ आसा या ना ते दोनूच संगत्यो त्या देखून भावार्थ वो आमचे मोलादीक दिरवें आमकां जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमच्या मालगाड्या मुखांतर आमच्या संता भक्तां मुखांतर लाभुल्लें सांबाळूंक आमी प्रयत्न करया ताची मजत आमकां गरज आसा सान लॉरेन्स आमकां कुमो करता त्या देखून मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना तसो जेजू येवकरिस्तांत आमच्या जिणेंत येत आसतना त्या येवकरिस्ताची मजत आमी मागीर रत्नवरी गरबेल सुमवलो ओंकार मरिता जल्मलो ताका गुस्सा जुडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान भक्तून जिवान जाला सर्गाक सुटलो सर्प गिरा देवाच्या उजव्याक बसला थंय जावन जिव्यांनी मेल्यांची जप्ती करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकाचे बक्षाने कुडीचें जिवनपण सस्तेचें जिवीत आमेन मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी सांगत जमल्या जायते गरजो तेसावा काळजाचे अत्रेक तुमची जबाब सान लॉरेन्सा मुखांत आयक आमचे प्रार्थन येसू मिया सान लॉरेन्सा मुखांत आयक आमचे प्रार्थन येसू मिया बापा तुवें तुज्या पुता क्रिस्ता मरिपात ह्या संवसारी स्थापन केल्ल्या आख्या पोच सभेक राग ही पोच सभा चलोवन वचच्या पाप साहिबाचेर सर गवळ्यांचेर याजकांचेर धर्मीक भाव भयणीचेर आनी सर भावार्थी लायकाचेर तुजी विस्नार आशिर्वाद घाल आमी सर्वांनी एका काळजाचे आनी मोनाचे जावन तुवें दिल्लें मिसांव पोळादीकपण करच्याक आदार दी म्हूण मागता हांव सान लॉरेन्सा मुखांत आयक आमचे प्रार्थन येसू मिया भ्रष्टाचार आनी कोट्या संगतींचेर जैत व्हरून एक सदृढ बलिश्ट आनी एकवटी देश बांदून हाडच्या प्रेरण दी म्हूण मागता हांव सान लॉरेन्सा मुखांत आयक आमच्या विरगजेंतल्या सर भुरग्यांक युवाक युवतींक काजाऱ्यांक आनी प्रायस्तांक तुज्या गोपान घे आमी सर्वांनी आमच्या भावार्थांती रावून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता करे साक्षी जायशे कर म्हूण मागता हांव सान लॉरेन्सा मुखांत आयक आमचे प्रार्थन पिरगेजीच्या सर भुरग्यांक युवतींक काजाऱ्यांक आनी प्रायस्तांक तुजे गोपान घे आमी सर्वांनी आमच्या भावार्थांत ती रावूंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता करे साक्षी जायशे कर म्हूण मागता हांव सान लॉरेन्सा मुखांत आयक आमचे प्रार्थन येसू मिया आमच्या फिरगस कुटुंबांत परगांवांत वाव करच्या सांद्यांक तुजे मुखार हाडटा हांव तांकां तांच्या वावरांत समाधान भलायकी जैत आनी जाय असली भद्रती लाभय म्हूण लालेर मागता हांव सान लॉरेन्सा मुखांत आयक आमचे प्रार्थन येसू मिया मागता हांव आमी आमच्या फिरगजेन सेवा दिवच्या आमच्या विगार बापाक सर धार्मीक भयण्यांक तशेंच आयच्या दिसा हाजर जाल्ल्या सर येजका पासत तांचेर तुजी विस्नार आशिर्वादा घाल
तांकां कुडीची बरी भलायकी तशेंच मोतीची बरी भलायकी दी. तांच्या वावरान तशेंच तांच्या सेवेन तांकां तृप्ती दी. अशें सालोरेसाची देख घेवन फिरगजेच्या सर्वांच्या आत्मीक उदरगते खातीर वावरूंक तांकां बळ आनी गटाय दी म्हूण मागता हांव. सालोरेसा मुखार आयकमचे प्रार्थन येसुम्या. परगांवांनी वावर करतल्या आमच्या कुटुंबादारांचो आमी उडास करया, तांच्या गरजांखातीर मागया. ह्या फिरगेस कुटुंबाच्या सर गरजांचो उडास काडून आमी मागया. सर पदवेदार आमच्या मोगाळा बाबा, आमी तुका काळजांत हांव अर्गां दिता. हांव आमकां हर एकल्यांक भावार्थाची जिवीत तुवें फोव केलाय आनी भावार्थांत जियोंक तुवें आमकां आदार दिलाय. सालोरेसा मुखांत्र आमकां लाभलें सगळें बरेंपण वाखणटना आमकां हर एकल्यांक तूं राखणी सांबाळ. सर आमची मागणी तूं मानून घे. आमच्या हर एकल्यांक तुज्या कृपे देण्यानी तूं बर. जेजूच्या उतरां मुखांत्र आमचें जिवीत आसा ह्या गोवाच्या खणा बरी. आमच्या जिवितांत जायते कश्ट समस्या उदेतना भावार्थान तीर रावोंक आनी तुका साक्ष जावन जियोंक तूं आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
तुझ्या भाऊ भयणीन भुरग्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून मागाते. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनीन दोंपलेल्या गोवाच्या कणाबरी आपल्या जिवाची हांव संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणा वरवीं मायमेवोन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समानान आमी संवसाराच्या सोडणे पासून आमचें जिविता तुका भेटोवन दिता तें तूं दयेन मानून घे. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलून आनी आपले रगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्ष दिवच्या तूं आमकां घट करताय. अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदें दिन अस्तम ते पर्यंत तुका हे निर्मळ घडोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं समयता साय. देखून बापा कलतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी आडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्या तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तो दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ते करराचे रगत पातकाचे बोक्सणे मेळच्यात तुमचे बसोत आनी सोमेस मनशा बसोत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Power so good to purgatoria. Sumya Jesu tuje mora navi samramta, tuje punachi
बापा आमचे सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सुचल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जिवानपणासो आनी सरगार चडण्यास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा देखून उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगास जोडल्या तिस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोवें हे कूड आनी गत्मो आमी जावंक निर्मी तुका पेटयले सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यवंत आमकार मोरयेच्या भाग्यवंत वैभवी रक्षकसेंच्या आनी भाग्यवंत लोरेसाच्या आनी सुमेश भक्तान सांगता तुवें विसरून काडल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूंक तांचे विनवणुचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता ह्या बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तरण फोव कर म्हूण आमी मागता तुज्या सगळा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या लुईस पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेचे सुमेश गोवळी आनी मणियरा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजीत संगती ह्या संवसारांत वाट सुरू तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे उजेर एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे खानवाळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक आनी तुजे सगतीन ह्या संवसाराक अंतलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजे महिमा बघून सस्नाक दोशी जातेल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुमे वरवीं ताचे वरवीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदान बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलेले मागणे आतां आमी भक्तीपणान मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां ये तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमकां काळणेर पडोवन दिवं नाका कोण वायटांतली सर्वेस्परा सर वायटांतली कश्टांतली पिडे शिडेंतली आमकां निवार देगुनी जिवितांत सुख संतोष समाधान बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचें भाग आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशानत रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पण आमच्या भावार्थाचेर आनी मोगाचेर दिश्ट घालय तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तुजी येतराज वट चलयताय सस्नाच्या सस्नाकय सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसो माया मोगसो गुर्तू जावन आमी एकामेकाक शांती दी
ह्या पवित्र येवकारिस्तांत उंड्या रुपाकाल आमच्या काळजांत येवचो जेजू सा लोरेसा बरी भावार्थाक साक्ष दिवंक आमकां आपोवणे तो दिता. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती ह्या जेजूच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सर्व सुभागी. तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मगाळ बाबणीनो पवित्र क्रिस्त प्रसाद इगर्जेंत 7 कडे भायर 2 कडे आमी वाणतले हांव मुखार 2 जाण मदें 2 जाण फाटल्यान 2 जाण वयर माळयेर एकलो पदऱ्याब आनी भायर 2 पदऱ्याब पवित्र क्रिस्त प्रसाद वाणतले. भक्तीपणान आमी सेवसो.
सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां, आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक तूं उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक तूं आमकां सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अणीत भक्तल्यांचे हक्क राखून तूं आमकां जागृत कर आनी भवरताक साक्षांव जियोंक तूं आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. गांवांत तशें परगांवांत आशिल्ल्यांक आनी तशेंच हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्व सान लोरेसाच्या भक्तिकांक बरें संतोषभरीत शांती समाधानाचें फेस्त मागता. नव्यानाक हजर जावन वाड्यावार सान लोरेसाक इमाजीक घरा वाड्याक व्हरून भक्तीपोणादान मागणें भेटोवन हांगासर नवेन कर्ण ताका मान कर्ण तशेंच मुद्दम आनी दान दिवन सुदार आशिल्ल्या सर्वांक हांव एका सुरतां उतरान देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयल्ले जावन आसात फादर रोशन क्रास्ता तुंबे फादर मुल्लर आस्पत्रेचे आडलतेदार ते जावन आसात. फादर तुमकां बरो संदेश दिवन सान लोरेसा शान आनी ताचे भावार्थ कशें ताणें जियलो आनी आमकांय कशें आमी भावार्थान जेजूक साक्षावन जियेत सान लोरेसा मरिपात म्हणलें आमकां भोव अर्थ बरी तरान तुमी संदेश दिला. तुमकां सर प्रिगसगारांच्या नांवी हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी सान लोरेसाची आशिर्वादां तुमच्या मिसांवाचेर मागता. तशेंच हांगासर सर्व सैरे याजक आसात वारड्याचे शेजारचे मोगाचे सर्व याजकां हांव एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. तांचो वेळ तांणी हांगासर आमचे खातीर मागोवंक करशिल्ल्या खातीर आमच्या खातीर मागिल्ल्या खातीर आनी ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेवन आमचो संतोश दडतो केल्ल्या खातीर फादर तुमकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. फेस्ताची खंतरांची कडतील तयार करूंक कुमो केल्या आनी ते तशेंच फुलां आल्तारीक हाडूंक कुमो केल्या रवी सोनिया डिसोजा आनी तशेंच सांगाताच फुलां हाडूंक कुमो केल्या उमेश पालिगे हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सान लोरेसाची विस्नार आशिर्वादां मागता. मिसा उपरांत सर भक्तिकांक जेवणाची मंडावळ करूंक तयार करूंक कुमो केल्या लॅन्सी डिसोजा आनी तशेंच संगत्यांक आनी वाड्याच्या सर गुरकारांक प्रतिनिधींक आनी वाड्याकारांक नितळाय करूंक वाडूंक आनी अशें विविध रितीन हांगासर सगळी मांडावळ वेवस्थीत तरान जावचे बरी करूंक कुमो केल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार आठोवन तांकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. वाती विकूंक आमकां कुमो केल्या प्रतिमा वाड्याकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार सोंपयल्ल्या सिस्टर पेल्सी सिस्टर शांती सिस्टर मरेझिना सिस्टर अमृत आनी सर आयशमाच्या संद्यांक आनी कुर्सावाड्याच्या गुरकार डैलेश डिसोजा आनी जेराल्ड डिसोजा सांतन वाड्याचो काल हांगासर कुमो करूंक आयल्यात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. गायन आमचें आज बेस्त इतल्या बऱ्या तरान जायचे तर कारण गायन मंडळी आनी हांगासर वसंतरां कळोवन आमकां कुमो केल्या प्रज्वल डिसोजा आनी गायन सोलोन वेलां कंडक्ट केलां जीवन डिसोजा आनी तशेंच सर गायन मंडळीच्या सल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी गायन तरबेत केलां ब्रदर अश्वत डिसोजा कार्मेलीत तो हांगासर आयतारा सोनोर आयतारा येवन आमकां कुमो करता. बरें गायन पंगड ताणें रचला ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर सिटी घालन पावसा तावन आमकां निवारूंक कुमो केल्या सेंट लॉरन्स सामियाना असो मलाक थॉमस पेरावो आनी तशेंच सावंड सिस्टम आमकां धर्मार्थ ताणें दिल्यात ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा.
हांगासर मिसाचें बलिदान जाल्लें व्हिडिओ चित्रीकरण केलां आनी टीव्हीचेर पसकुराल टीव्हीचेर तें पयस जाता देखून तसो हांगासर व्हिडिओ चित्रीकरण केल्लो आशिफ ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂತಲೋರೆಸರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ तशेंच सगळी वेवस्था करून कुमा केल्या राजेश मंतेरो आनी ताचो संगाती रोशन आनी सांतन वाडो तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी सांवरसाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता निमाणें गीत जाल्या उपरांत सर भक्तिकांचेर सर याजक मातयार हात दवर मागतात मागून जाल्या उपरांत तुमी जेवणाक वयचें आनी ताच्या पयलें कातोली सभेचो प्रतिभा पुरस्कार आसा तें जाल्या उपरांत फादर लॉरेन्स आंबेंबाळ प्रिगेजीचो तसो ताचें नांवाचो पत्रोन सान लॉरेन्स देखून ते हांगासर जेवणाचेर मागणें करतले तांकांय आमी बरें प्रेस्त मागता तांच्या सान लॉरेन्स तांकां नांव मेळ्ळां तें नांव पवित्रानाचें नांव मेळ्ळां आनी ह्या नांवा वरवीं सान लॉरेन्साची तांचे गूण तांचे थंय आसात देखून ते हांगासर आमचे खातीर जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले आनी तशेंच सर हांगासर जमल्ल्या अल्तार भुरग्यांक बरें करून तांणी हांगासर सेवा केल्या तांकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच अपुरबायेन देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या सर देवस्तुती चलयल्ल्या सुरैनारांक आध्यात्मीक समितीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांगासर आमच्या इगर्जीन कसलीय कार्यक्रम जाताना तसो फोटो काडून आमच्या वेबसायटाचेर घालच्या विल्सन डिसोजा सांत कन्यान वाडो ताकाय ताच्या भाऊ एनसन डिसोजा तोय कुमो करता ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच हांगासर प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आमकां कुमो केल्ल्या सर्वांचो कवळीक परिशदेच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सर्व गुरकारांक प्रतिनिधींक आनी विविध रितीन आमकां कुमो केल्या आनी तशेंच आमच्या जेवणाची आमचे याजकांच्या जेवणाची जबाबदारी कणगिवच्या ब्रिजीत क्रास्त आनी मनोज टिर्की आनी सर सिंबादीक हांव देव बरें करूं म्हणटा अपुरबायेन हांगासर आनी तशेंच परच्या नेज लावच्या कार्यक्रमांक हांगासर व्हडा संख्यान तुमी येवन सेवा दिल्या तांकांय हर एकल्यांक हांगासर सेवा दिवनूच आसात सगळ्यांचो उडास काडून सालरसाची आशिर्वादां तांचेर मागता आतां कातोली सभेचो प्रतिभा पुरस्कार आसतलो ताच्या उपरांत जेवणाचेर आशिर्वाद फादर लॉरेन्स कातोलिक सभा घटक हर एका वर्सा सोलोन वरचे प्रतिभा पुरस्कार कार्यक्रम ह्या वर्साय मांडून हाडला म्हणून सांगूंक आमी वरतो संतोष पावता पयल्यान पयले 10वी क्लासींत 2017-18व्या वर्सा अत्यधिक अंक जोडले भुरगे जावन आसा वनिता वेगस सांत आंतन वडो हे भुरगे विक्टर वेगस आनी ॲग्नेस वेगस हांचे धूव जावन आसा आतां अनिता वेगस सांगता आवय बापायनी मुखार येवचे आनी मान स्विकार करी जाय पेसींत अत्यधिक अंक जोडलो नवीन डिसोजा कन्यान हो भुरगो कास्पिन डिसोजा आनी लिली डिसोजा मांड्योर हांचो पोस्ट जावन आसा नवीन सांगता आवय बापायन मुखार येवन मान स्विकार करी जाय म्हूण विनंती करता नवीन डिसोजा तशें आवय बापायन मुखार येवचे चार जाणांनी मार्क 5 जाणांनी दिल्ली आणि 4 जाणांक आमी गोलप दिवन मान करतले तांची नांवां ह्या परी आसात डेल्मा स्पेशल डिसोजा वानिता आणि प्रेमा डिसोजा ह्या 4 भुरग्यांनी हांगासर मुखार येवचे आनी ह्या जगात मान स्विकार करचे जाय म्हूण हांव विनंती करता तुमी मान स्विकार करून थंयसर एक रावा फोटे काडूंक आसात
फेलिक्स डिसोजा वेलंकनी वडो तसेच राजेश मंतेरो सांत अंतन वडो तांकां दोगांकी कातोलीक सभेतर्फे देव बरें करो म्हणटा. तसेच इनामां म्हटल्या रोशन क्रास्ता बापांक देव बरें करो म्हणटा. आमी आतांची सेवा वाखणूंक फावो. म्हजे न्ही 1 वर्स सिनियर तो सेमिनारींत आमी सांगाता शिकिल्ले हांव आनी निजायकी बोवापूरबायचो याजक फाटल्या 6 वर्सां हांव चिंता आनी हे 7वें वर्स बोवापूरबायची सेवा ह्या फिरगेजेन ताणें दिल्या. कोणाकी चड कळीत नासतना ताच्याच तांकी प्रमाणे आध्यात्मीक लौकीक तशेंच सामाजीक रितीनी बोवापूरबायची सेवा ह्या फिरगेजेन ताणें दिल्या आनी तुमी सकयल हाका साक्ष जावन आसात. आनी आज ह्या व्हडा फेस्ताच्या संभ्रमार बोवापूरबायची तयारी ताणें केल्या आनी आमकां सुमेस्तांक ताणें देव बरें करूं म्हणला आनी आमचो उपकार ताणें आटयला आनी ह्या वेळार हांव तांचोय उपकार बावडूंक खुशी व्हरतां. प्रत्येक जावन तांणी ह्या फिरगेजे खातीर दिवची सेवा ह्या वारड्या खातीर दिवची सेवे खातीर विगार वार मानादीक बाप जेबी सल्डाणा तांच्या नांवान तांचे सहायक पदरभाग हांगासर आसात तांच्या नांवान बाप मायकलाक आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. व्हडल्यान ताळयो दिवया आमी. तेच प्रमाणे म्हज्या नांवान आनी हांगासर आसल्या सर्व ह्या जागांच्या नांवान पाद्र्याबाक बरें फेस्त हांव मागतां आनी तांच्या मुखल्या मिसावाक देवाची मजत सालोरेसाची मजत हांव मागतां. आनी तुमकां सुमेस्तांक मोगाच्या फिरगजगारानो तुमकांय बरें फेस्त आमी मागता आनी सर्तीची मजत सालोरेसाची मजत तुमच्या जिणेन तुमच्या कुटुंबांत आमी आशिर्वाद. सर्वेस पाव तुमचे सोवे आसो. देवाचो आशिर्वाद मागोवंक तकले आमच्यो बागोवया. सर पदवेदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारू आनी तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी बरो. सरणाचो सोलो आनंद तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतरांत तो आयती करूं. भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत बऱ्या करन आनी फळादी करन सस्नच्या सुखा तो आमकां पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोवे सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडो सा लोरेसाच्या तुमच्या पात्रोनाच्या फेस्ता दिसा हांगासर आसा केल्लें जेवण आमी जेवंक वयता आसतना देवाचें बेसांवां आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या भोव मोगाळा बापा तूं बरो आनी सर बरेंपण तुजें तावन उपजाता. आमकां तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आमच्या वावुंटीक मिनतीक फळ दिताय. आमकां दिसपडतो ग्रास तुवें दिवन सांबाळ्ळाय. सालोरेसाक पुवीत सभेक तशेंच ह्या फिरगजेक तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. भगवंत लोरेसान आपल्या जिणयेन तशें मरणान तुका साक्ष दिली. पवित्र सभेची सेवा ताणें केली. दुर्बळे दक्षिण मोग ताणें केलो. अशें तुज्या पुता क्रिस्ताक ताणें परगटलें आनी साक्ष दिली. बापा तुका आमी अर्घ दिता सालोरेसा खातीर आमच्या ह्या फिरगेचो पात्रोन जावन तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आनी फाटल्या आमच्या जिवितांत ह्या फिरगेस कुटुंबाचेर दराळ बेसावा सालोरेसा मरिफा तुवें फावो केल्याय. ही फिरगस आत्मीक आनी हेर रितींनी उदरगतीक पावोवंक सालोरेसा मरिफा तुवें कृपेशिवर ह्या फिरगेचेर वतलाय. बापा तुका आमी दिन वसता आनी आज ताच्या मानाक ही परब हे कुटाम जावन संभ्रमूंक आनी तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्घ दिवंक फावो केलें. बापा आज आमी परत ही फिरगस हे कुटाम तुका आमी समर्पीत करता. मुखल्या दिसांनी
या फिरगेजीचेर सालोरेस आमच्या पात्रोना मरिफात धराळ बेसावां तूं घाल बावाड तमचो थीर कर सेवेंत च्या मनोभावान आमकां तूं बर माया मोगान भरलेले फिरगस कोटामो समुदाय जावन हो बांदून हाडूंक आनी तुका सदांच मानवंक तूं आमकां फावो कर ह्या फिरगेजीच्या विगाराचेर तशेंच धर्म भयणीचेर सर बावाडती लोकांचेर तुज्या आशिर्वादांक घाल बापा आज ह्या फेस्ता दिसा मोगाचें जेवण आमी जेवंक वेता ते जेवणाचें तुजें बेसांव मागता हें जेवण आमकां भलायकी दिवं कुडी गठाय दिवं वांटल्ल्या जाग्यार ह्या जाग थंयसर येवन तुमच्या माथ्याचेर मागतात थंयच तुमी येवचे गडबड करचे ना सोकास येवन भक्तीपणान मागणी करची तुझी जिनी निया
ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ವಿಜಯಡ್ಕ. ನಾವು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ತಾರೀಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಪರವಾಗಿ 9 ದಿನ ನವೀನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನವೀನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು 9 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮರುದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನವೀನದ ಪೂಜೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 10ನೇ ದಿನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1,500 ಜನರು ಸೇರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರು ಸದಾ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಿನ ಗುರಿಕಾರಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಈ ಹೊಸಕೊರಳಿನ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಹೊಸಕೊರಳಿನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಸಿಫ್ರವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ರಾಜೇಶ್ ಮಂತೇರೋ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಳಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅರಸಲಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಹಾಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ